शब्द दिवचो पडटलो त्या जाग्या लक्षात दवर दिलो शब्द हा घे त्याच्या कडल्यान शब्द दिवचो पडटलो तोडो वचोंक जायना ही शब्द नाका तोडो मात देवचो मेळना तरंगाचो विशय जो आसा हो विशय पूर्वकालीन म्हणटा तसो हा पोर्तुगीज टायमाच्यान हो चालू आसा आमच्या वाड वडिलांनी सुद्दां आमकां जो परंपरा सांगलेली आहा ती परंपरा पयलींच्यान चालू आसा सो आतां आमच्या प्रमाणे आमच्या हेज्या प्रमाणे आमकां हांकां हो म्हजो व्हडलो भाव तेज्या फाटलो हांव अशें तर तांकां आतां 70 वर्सां जालीं तांकां तेज्या परस अशें चालूच आहा तर ही परंपरा जी आहा ती चालू आसा पळय ती पयलींच्यान हांगासर येवपाची जी परंपरा आहा ती पूर्वकालीन चालू जाल्ली कित्याक तर हांगासून बाटाबाटीच्या वक्तार जेन्ना हे देव हांगासून खंय चोडणा गेल्ले माशेलांत पावले मागीर अशी ती परंपरा आसा सो परंपरा जाल्या उपरांत मागीर हांगासर देवान तेन्ना वयताना खंय हांगासर देवाक शब्द दिल्लो की आयची रेड्याची जात्रा जी आसा पळय ती जात्रा आपूण करपाक हांगा येतलो आपूण येयल्याच्या उपरांत ती जात्रा जातली असो तो शब्द दिल्लो तेन्ना आनी त्या शब्दाचो आठो धरून देवान आज पर्यंत कंटिन्युअस म्हणटा तो न थांबता फक्त एक कोरोनाचो जो विशय सोडलो जाल्यार कंटिन्युअस हांगासर देव हांगासर आमचे कडेन येता साईक जाता एक रात रावता हांगासर आनी सकाळी तिनाच्या दरम्यान फांतोडेर देवळान वयता वयर महामायेच्या देवळान थंयसून वयर केळबायच्या देवळान थंय जात्रा सगळी करून थंयच्यान सगळें हाडून दुसऱ्या दिवशी 11-12च्या दरम्यान थंयच्यान भायर सरता आनी देवळांच्यान वयल्या वाड्या वयल्या देवळांच्यान भायर सरता केळबाई वाड्यार देवळान आनी मागीर येवन चवाटो म्हणून आमचो गांव कराड्यार आसा थंय कौलां जाता थंय सगळें एक म्हणजे किशोर रवनाथ आमचो हो देव परत महामाया आनी कळस देवीचो कळस हांगासरलोय रवळनाथ मयाचो रवनाथ आसा तोय बी सगळें मेळून थंय कौलां जाता सगळ्या लोकांक जितलो लोक येता तांकां कौलां जाता तेच्या उपरांत येवन हांगासर देवळा कडेन तेंची हात भेट जाता मागीर म्हणजे ह्या देवाक आतां जो माशेलांच्यान देव येता पळय त्या देवाक ते निरोप दितात थंय निरोप दितात हांगासर ह्या देवळा कडेन रवनाथा कडेन आनी निरोप जाल्या उपरांत ती तरंगां आपल्या देवळान थंयसर वयता आनी आमची म्हणजे ही किशोर रवनाथाची तरंगां हांगा येता दनपारची हांगासर मागीर थोडोसो विश्रांती जाता जेवण पाणी जाता म्हणजे महानैवेद्य जाता महानैवेद्य जाल्या उपरांत जितले लोक हांगासर येयल्ले आसतात तितल्या सगळ्यांक टोल वयत जाता सगळ्या लोकांक टोल जाता टोल जाल्या उपरांत मागीर सादारण 5-5:30च्या दरम्यान देव वचपाक म्हणजे आपल्या स्थानाक वचपाक हें जाता आनी तेज्या उपरांत आमी सगळे मागीर तुमी हांवूय तुमकां रिक्वेस्ट करता की फाल्यांय तुमी अशीच येवन जे देव जे वयतात पळय तेंची एक शुटींग तुमी घेवची आनी लोक हितून वयता तें लोकांक दाखोवचें कित्याक दाखोवचें तर खुबशे जाणांक आमी आतां इतले कोणाक कोण सांगता कितें करतात की हांगासर येता म्हणून थोड्यांक खबरूच नासता हें आतां तुमच्या माध्यमांच्यान म्हाका दिसता सगळ्याक पावतलें आनी पावोंक जाय तर तो त्या खातीर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की फाल्यांच्या दिसा बीन तुमी सकाळीं दनपारां येवन हांगासर महानैवेद्य घेवचो आनी आशिर्वाद घेवन देवाक आमी पावंक थंय वयचें आनी थंयसरलें तुमी कितें आसा पळय तें सगळें तुमकां तेच्या नंतर कळटलें कशें की ते जाणट्यांनी आमची कशी बांदावळ तेंचे कडेन कोणा कडेन बांदून कितें उलाप जालां कितें तें आमी सांगूं शकना पण आमी आमचें नशीब म्हणटाय आमकां तेंच्यांनी करून दवरलां पळय हें ते म्हाजे फॅमिली आनी आमकां तेजें भरपूर हें आमी जी आतां फुडली पिळगी सुद्दां आमच्या भुरग्यांक आमचे भाव आसा सगळे तेन्ना आमकां तशीच उमेद आसा की आमी तेज्यान बरी उमेदीन आमी देवाची सेवा करतले आनी ह्यान फुडें आमचे भुरगे बाळ आसा ते तशेंच करतले Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.